UDID कार्ड म्हणल्यारूच युनिक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड. हे कार्ड आसा म्हळ्यार ती व्यक्ती दिव्यांग आसा हें कळून येता. ह्या कार्डाच्या माध्यमांतल्यान दिव्यांग व्यक्तीक वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचो लाव घेवं येता. आतां मेरेन 11,400 दिव्यांग व्यक्तींनी ही कार्डां केल्यात, अशी म्हायती दिव्यांग संचालनालयाची संचालक वर्षा नाईक हिणें दिली. UDID ही राष्ट्रीय येवजण आशिल्ल्यान ह्या कार्डाचो उपेग गोंया भायर लेगीत करूं येता. हे कार्ड आशिल्ल्यांक कदंबाच्या बसींनी फुकट प्रवास करूं येता. UDID कार्ड हे नॅशनल डेटाबेस आसा फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आनी अंडर UDID प्रोजेक्ट आमचे कडेन 4 हॉस्पिटल्स आसा वीच आर इयरमार्क्ड हू वील डू दीस असेसमेंट. सो ते एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, मागीर हॉस्पिसियो आसा, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी IPHB. सो आमची एक डेडिकेटेड टीम आसा जे हे एक सर्वीस करता. सो ह्यो सगळे गव्हर्मेंट स्किमा ज्यो आसता पळय, ज्यो जॉब रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ह्यो ज्यो स्किम्स आसात तेका UDID कार्ड कंपल्सरी आसा. अनदर हे बेनिफीट आसा की आमची KTC आसा पळय थंयसर तेका फ्री ट्रॅवल आसा UDID कार्डा. सो आतां इट इज अ इम्पॉर्टंट कार्ड. दुसरें UDID कार्ड जर तुमकां अप्लाय करपाक जाय तें ऑनलायन पोर्टल आसा, त्या पोर्टलाचेर अप्लाय करपाचें जे हॉस्पिटलाक लिंक्ड आसा हे चारूय हांकां. सो ते पळयतात मागीर आनी ते अपॉयंटमेंट दितात त्या प्रत्येक इंडिविज्युअलाक. सद्या आमचे कडेन 11,400 सद्या UDID कार्ड इश्यू जाल्लीं आसा टील डेट. आनी आमच्या फिल्ड लेवलार BDO ऑफिसान आमचे वर्कर्स आसात, सोशल वर्कर वेलफेअर ऑफिसर वर्कर आसात जे एसेस करतात आनी जे कितें डिफिकल्टी आसा त्या लेवलार ते सॉर्ट आवट करतात. सो इवन आमी डिफिकल्टी ते पर्टिक्युलर डिसेबिलिटी मनशाचे जर आसात जाल्यार ते त्याच लेवलार सॉल्व करतात. नाल्यार आमचे कडेन सुद्दां आमी डायरेक्टली तांकां आमकां कोणी अप्रोच केलो जाल्यार आमी तांकां जाय ती मदत करतात. इट इज अ रिन्यूएबल कार्ड डिपेंडींग अपॉन द डिसेबिलिटी. सो आमचे 21 डिसेबिलिटीज आसा त्या प्रमाण ते दॅट इज डिसायडेड बाय द बोर्ड. सो ते सर्टिफिकेटीचेर बरोवन दितात इट इज वॅलीड अप टू सो एंड सो डेट म्हणून. ना, दे हॅव टू जस्ट रजिस्टर. तेंचे दीस वील बी डिसायडेड बाय द बोर्ड. 4 आमचे हे आसा पळय डेजिग्नेटेड बोर्ड, दे वील डिसायड. एक रेजिडेंट, ही शूड बी अ रेजिडेंट ऑफ द दिस. इट्स अ नॅशनल कार्ड, नॅशनल डेटाबेस असल्या कारणान इट इज एप्लिकेबल, इट इज वॅलीड होल गोवा, इंडिया, नॉट गोवा इटसेल्फ. म्हणजे UDID कार्ड घेऊन ते भायर गेले जाल्यार भायरूय गोंया भायर ते यूज करू शकता. इट इज अ सिंगल डिजिट दिस नंबर. ओके. जश्यो स्पेशलिटी तांकां गोंयान आसा, तुमी म्हटलें की सगळ्या सेक्टरान तांकां UDID कार्ड यूज केले वचता, तशी कितें आयडिया आसा भायल्या स्टेटींनी तांकां कशी कितें फेसिलिटीज आसा ती? सेम फेसिलिटीज तांकां आसतल्यो अवेलेबल. ओके. आनी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज तुमकां कसल्यो येता तेंच्या कडसून? क्वेरीज मातशें लेट रजिस्ट्रेशन किंवा खूब रिन्युअलाक आमकां क्वेरीज येतात कशें कितें करपाचें. तशें स्पेसिफीक अशें क्वेरीज येयनात. डिले मातसो जाता कित्याक बोर्डा कडेन कमी मॅन पावर असल्या कारणान तो मातसो डिले जाता. दॅट इज द ओन्ली क्वेरी. UDID कार्डाक ऑनलायन पद्दतीन अर्ज कसो करप? UDID कार्डा खातीर www.swalambhancard.government.in ह्या सायटीचेर क्लिक करप. दिव्यांग व्यक्तीन सायटीर दिल्ल्या फॉर्मार नोंदणी करप. म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटल, हॉस्पिसियो, गोवा मेडिकल कॉलेज आनी IPHB ह्या हॉस्पिटलांनी ही कार्डां मेळटात. ह्या हॉस्पिटलान दिव्यांग व्यक्तीची तपासणी करून तांची रिसिप्ट जनरेट करतात. दिव्यांग संचालनालय खात्या वरवीं कागदाची तपासणी जातात. ही कागदपत्रां तपासल्या उपरांत ताची प्रमाणपत्रां तयार करतात. उपरांत ही प्रमाणपत्रां ऑनलायन डावनलोड करपाक मेळटात, ना जाल्यार सरकारान नेमिल्ल्या 4 हॉस्पिटलांनी वचून ती घेवं येतात. कोणाक मेळटा कसले कार्ड? UDID कार्डां 3 तरेची आसतात. 40% दिव्यांग आशिल्ल्या खातीर धवे कार्ड, 40 ते 80% दिव्यांग आशिल्ल्यांक हळदुळे कार्ड, 80% वयर दिव्यांग आशिल्ल्या निळे कार्ड मेळटात. अर्ज करपा खातीर फोटो, पत्तो, दिव्यांग प्रमाणपत्र गरजेचें. जल्मान दिव्यांग आशिल्ल्याकूच न्ही तर अपघाताक लागून दिव्यांग जाल्ल्याकूय कार्डां करूं येता. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.